Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. प्लाज्मा थेरपीची ट्रिटमेंट आमकां दिवपाक जाय आतां फुडें ताजेर आमचें डिस्कशन आशिल्लें. हाज्या डिस्कशनांतल्यान आमी एक कन्क्लुजनाचेर आयल्या की आमी न्यू मशीन वी आर पर्चेसींग अफेरोसिस मशीन वी आर पर्चेसींग. आमी ऑर्डर दिली, फुडल्या 3 दिसाच्या भितर आमकां अफेरोसिस मशीन मेळटा. बट फक्त अफेरोसिस मशीन घेवन जावचें ना, ताजेर वर्किंग करपा खातीर जी आमकां मॅनपावर लागता, एक म्हणजे द स्पेशल टेक्निशियन, द स्पेशल एमडी ट्रान्सफ्युजन स्पेशल डॉक्टर लागता. ताजोय आमकां ताकाय अपॉयंटमेंट जी आसा, आमी आज डिनाक आमी हें केलां, इन्स्ट्रक्शन दिला की टेक्निशियन्स आनी आमकां स्पेशल डॉक्टर लागता, ताजी अपॉयंटमेंट ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर आमी घेवपाचें थारायलां. आनी हे सगळे प्रोसेस जो आसा एक फुडल्या 8 दिसाच्या भितर जाग्यार पडटलो. आनी विदीन दॅट आमी जी प्लाज्मा थेरपी ट्रिटमेंट, स्पेशल ट्रिटमेंट जी आमच्या कोवीड पेशंटा खातीर दिवपाक जाय, ती आमकां खात्री आसा की विदीन 8 डेज, म्हणजे आमी म्हटलां फुडल्या सोमार मंगळार पर्यंत प्लाज्मा थेरपी ट्रिटमेंट जांकां ऑलमोस्ट व्हेंटिलेटराचेर गेल्या जी चालू करची पडटा, ती ट्रिटमेंट जी आसा ती गोंयांतल्या कोवीड हॉस्पिटलांत चालू जाता. प्लाज्मा बँक आमची जी एट प्रेझेंट गोवा मेडिकल कॉलेजीन ब्लड बँक आसा, थंयसरूच जेन्ना हो मशीन आमी सेपरेटली जेन्ना हाडून इन्स्टॉल केलो, तेन्ना इट इज पॉसिबल म्हणजे जवळपास 200 प्लाज्मा पॅक्स ह्यो आमी ज्यो आसा त्यो रिजर्व करून दवरूंक शकता. म्हणजे आमकां अफेरोसिस मशीन्स हाडल्या उपरांत ताची टोटल कॅपेसिटी विच इज 4000. ओके, आमी 2000 पर्यंत आमी प्लाज्मा पॅक आमी फ्रिजरान सेव करून दवरूंक शकता. इन फ्युचर वी कॅन यूज दॅट. आनी मागीर जरी स्पायक वाडलो आसत जाल्यार आमी ते वापरपाक शकता. घरांतल्यो भायल्यो सगळ्यो पार्ट्यो खंय बंद. स्ट्रीट वॉर्निंग आमी पीआय ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन्स दिला की ताच्यो पार्टी बिर्टी सगळ्यो त्यो बंद करता. घरांतल्यो सगळ्यो कमी लोकांच्यो, घरांतल्यो भायल्यो वेडिंगसाठी कॅन्सल केलं. वेडिंग फक्त 50 लोकांक घेवन. So it's like this. We know in our constituency that there's a birthday party. We have to coordinate with the PI or the deputy collector, give the information, and they will send their people. Yeah. सांतांद्र्या कोरोनाच्यो 26 केशी. हे मोस्टली केसीस आयले आमचे टुलीप कंपनीक पळय आसले भुरगे मांदूरचे, नेवराचे, या टुलीप फार्मास्युटिकल्स वेन्ना ते थिंगा कामाक लागले. मोस्टली गोवेल्ल्या, नेवरा, मांदूर हे कामाक पळय आनी फॅमिलीचे ताका लागले. एकल्याक लागले म्हणून काल तांकां टेस्ट केले, सड टेस्ट केले. एक नेवरा फॅमिलीन, नेवरा तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान कामाक लागले भुरगो, एकलो हिंगा आहलो म्हणजे नेवरा कामाक, तांकां फॅमिली एक सुमार लागले. सेकेंड मांदूर दोंगरी, तांकांय लागले ते टुलिपान आहले कामाक, तांकांय फॅमिलीक लागले. आतां ते पॉझिटिव्ह नियरली टोटल आमचे सांतांद्र मतदारसंघात 26 केसीस येयले. कोलवाळे सेंट्रल जेलींत जेल गार्ड म्हूण आशिल्लो वास्कोकार कोरोना दुयेंती. कांदोळे एका प्रायव्हेट हॉस्पिटलाचो अटेंडंट कोरोना दुयेंती. फर्मागुडी कोवीड सेंटरा खातीर जाल्ले मिटिंगेंत आपल्याक आपोवंक ना, थंयच्या सरपंचाकूय आपोवंक ना म्हूण सुदीन फुर्योज. थंय लोकांच्यो सॅप टेस्टी जाल्यो. फर्मागुडीची मिटींग जाली, तांणी मुद्दाम म्हाका डावल्लो गेलो. कित्याक आमचे सरपंच आसपाक जाय आशिल्लो, ताकाय डावल्लो गेलो. कित्याक हें तांकां तुमी विचारा, हें बरोबर न्हय. कारण जर 3 आमदार थंय निमंत्रण दिता जाल्यार ज्या कॉन्स्टिट्युएन्सी कोवीड सेंटर जाता, आय एम ऑलवेज फॉर एनी डेवलपमेंट इन माय कॉन्स्टिट्युएन्सी, ऑल्सो इन गोवा. I have never raised agitation. इम्युनिटी बुस्टर गुळयो पंचांकडच्यानूच लोकां मेरेन पावोवच्यो. वेगळी वेवस्था केल्यार खंय गुळयो बदलपाचो भंय. शिटकावणी दिता की फाल्यां सकाळी येदागताची कोणी ह्यो गुळयो घेवन कसल्यो जर तांणी बदलल्यो जे कोण दुसरे दिता, आनी ताची जबाबदारी ही सरकाराची आसतली. आनी सरकारान ते ह्या गोश्टीक लागून परत एकदां सरकाराचे हातूंत सरकारान हातूंत लक्ष घालचें आनी पंचायतीच्या माध्यम प्रत्येक पंचायतीचो जो पंच आसा ताका हें दिवचें आनी तांचे मार्फत घरा कडेन तें पावोवचें. मडकय होमगार्ड कोरोना पॉझिटिव्ह. मडकयचें एक कन्फर्मेशन जो होमगार्ड आसा ताजें कन्फर्मेशन म्हाका आयलां आनी ताका योग्य ती निगा ताज्या घरा जें रेशन नाशिल्लें किंवा इतर जालें आमचो जे कार्यकर्ते आसा मडकय, त्या कार्यकर्त्याच्या मार्फत आमी ते पावयल्लें आसा. हो होमगार्ड आसा, म्हाज्या म्हायती प्रमाणे गेले 3 म्हयने ह्या होमगार्डाक पयशे पगार दिवना. तांणी जगपाचें कशें. मोती दोंगरार आनीक 2 कोरोना दुयेंती. सेरावली 1 कोरोना दुयेंती मेळ्ळो. तो बेताळ भाटी कामाक आशिल्लो. कोण दुयेंती तो थळाव्या लोकप्रतिनिधींकूच खबर ना. सरकाराचे वेवस्थेचेर प्रस्न. आमचे MLA बाबाशान
जावं PIक जावं दुसरे डिपार्टमेंटाक फोन केलो तेन्ना ही बेतालबाती केस जाली ती व्हायरस पेशंट मेळटो खंयच वाड्यान तुलो तेजें नांव कितें अशें म्हणल्यार विचारल्यार ते म्हणपाक लागले आपल्याक कांयच खबर ना. रातचे सुमार 10:30 डॉक्टर मारता म्हाका तेजे फोन त्या मनशाचो फोन आनी डिटेल धाडटा. फोन कोत्री हांवें तेगे फोन नंबराचेर फोन कोत्री म्हाका कळोन येयलें हो मनीस ESI हॉस्पिटलान एडमीट आहा. आमचे कडेन 4 अफेरेसीस मशीन आसा. गरज पडल्यार आतांय प्लाझ्मा खातीर वापरूं येता म्हूण IMA सांगता. स्टेम सेल रिमुवलाच्या टेक्निकांतले बोन मॅरो जे ऑपरेशन ट्रान्सप्लांट असलें ते तुमी घेतलें. Can there be similar arrangement for this particular thing, especially that we are running out of time? Is there any other solution that we can look out for? नाही, आमच्याकडे ते अफेरेसिस मशीन आहा न्ही, दॅट इज द सेम मशीन विच इज यूज फॉर प्लाझ्मा कलेक्शन. ओके. त्या मशीनाचेर कशें आहा तुका RBC सेपरेट करूंक जाय, WBC सेपरेट करूंक जाय, प्लेटलेट सेपरेट करूंक जाय किंवा तुका प्लाझ्मा सेपरेट जाय जाल्यार ते करूंक मेळटा. ओके. सो आनी आमचे कडेन म्हाका दिसता सध्या एक 4 कितें आसा म्हणजे प्लाझ्माचे आमी हाडून दवरलेले पण अजून पर्यंत आमी वापरूंक ना कित्याक कोणाक कशें करचें पडूंक ना. आतां सपोज आतां सुद्दां जाय, आयज जाय कोणाक जाल्यार सुद्दां वी कॅन डू इट. इट्स नॉट अ प्रॉब्लेम. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.